मिसांत कृपा मागुया. हे किरीत मागणे उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या आनी वचून चलता ती परिशदीक वाट मनान धरून तयार केलां. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान आमी हे मागणे हांगासर करुया आनी हे ओत्मीक तयारेक आमी सुरवात दिवया. सगळीं उबीं रावन बोटयताय. बाय घेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शिव वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकांचे दोबाशीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार पिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबेही आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस. जेजू ख्रिस्त हे संवसारांत आमकां सुबाम जिवीत दिवंक आयलो. आयज पासून विचित्र तरेन अदीक करून आपले कृपेन आपल्या उतरां आनी संस्कारांनी आमकां जिवीत वांटीत आसा. देवीत काकूट आनी कृपा आमचेर घसघशीत ओतूंक आमी नवसोन्नेची वाट चलोवंक जेजू उलो मारता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान देवाचो कृपेचो हात आपल्या जिवितान अनुभवलो आनी आपलें जिवीत नवसल्लें. नवसल्लेल्या जिविताची देख आनी गवाय भाग्यवन फ्रांसीस शावेर धिरान आनी काळजीदारपणान सगळ्या आव्हानांक आडकोळी मोदें आमकां जालो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन जेजून केलें तशें नवसोन्नी हाडपी आनी जिवीत दिवपी पाटलादारां आमी जावं हे मिसान कृपा मागुया. बाबा बिडिंदो,
खंयच्याय भक्ताची जावं नोवेना वो परब समारंभ जावं तेन्ना त्या भक्ताच्या जिवितांतले भाग्यवंताच्या जिवितांतले कितेंय तरी आमी घेवन वेता. आनी आयज भाग्यवंत शावेराचें नवें करतना ताचे देखीन नवसरणी हाडुया आनी जिवीत दिवया ह्या विशयाचेर नियाळ करतना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान नवसरणी आपल्या जिवितांत हाडली, तशीच दर एकल्यान आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक वावरूंक हो आयचो विशय. आख्खो संवसार जोडलो जाल्यार पूण ताजो आत्मो इबाडलो ह्या उतरांचेर नियाळ करून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान नवसरणी आपल्या जिवितांत हाडली. आमच्या कुटुंबांत नवसरणी हाडूंक, जिवितांत नवसरणी हाडूंक, समाजान नवसरणी हाडूंक आमी वावरूंक आमकां आदार आनी कृपा मागुया. आनी आयज खेरीत भाशेन कुटुंबा खातीर आनी पिडेस्त बाबा भयणां पासत मागतना कुटुंबान नव्यो येवजण्यो एकामेका सवें एकचार खरें मौन तेच बरोबर पिडेस्तांताय इलाज फावो करूंक आनी पिडेस्तांची ओदीक निगा घेवंक आमकां शिकय म्हणून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन एमिसाचे भेटेंत मागुया. आनी फावो ते मनान तयारी करतना आमी चुकल्यां देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपुजा देवाक आनी तुमकां बाबा पडिंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा पडिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थया. मोगाळ बापा, तूं मोई पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणांक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुडीच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी ताच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सोलदारांनी, आपल्या पोतिनींनी आनी पोतिनींनी पियोचे खातीर नाबुकोडनजरान ताच्या बापायन जेरुजाल्याच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुजाल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्नानांतली लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताच्या सरदार, ताच्यो पोतिनी आनी पोतिनी सोरो पियेलीन. ती सोरो पियेलीन आनी आपल्या भांगाराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोखणाच्या, लाकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तांणी वाखाणलो. अवचीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिसती पडलीं आनी नीत दिव्या स्थाना फाटल्यान राजाच्या घोराच्या
चुन्याचेर बरोवंक लागली आनी बरयतालो तो हात राजाक दिसती पडटालो. राजा दवफूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे धील जाले. ताच्यो दिमयो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसतना जुद्यो थावन जूद निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी ताची बूद आनी गिन्यान आनी अजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्या म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान सपनाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रस्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगोस्त्रां न्हेसयतलों आनी तुज्या गोळ्यांत एक भांगाराची सरपळी घालतलो आनी राज्यांत तूं तिसऱ्या पावंड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनाम दुसऱ्यांक दी. ती घेयनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलों आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलों. सर्गींच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडली आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुज्यो पत्नी आनी आपपत्नी पियेलीन. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच समजयना त्या भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितूळच्या आनी लोखणाच्या, लांकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातांत सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातांनी उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसा तें हें, मेने मेने तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो, मेने म्हणजे देवान तुज्यान राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयला. तेकेल म्हणजे तुका तागडेंत घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पार्सी म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिदियानान आनी पार्सी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मोळबाच्या नोखेत्रांनू सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. वाऱ्या वाऱ्या पोनवा जोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब,
ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक उज्या उज्या दोंगा दोंगा सर्वेस्पराक वाखाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणाक शुभ वर्तमानाक आमी उबी रावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोमी Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोमी म्हणटा मोरो पर्यंत विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बणकुणींत घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां दोमाळो दितले. स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटच कसलो परतीपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावूंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्यान सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय बाब भयण सोयरीं दायरीं इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणानो, आयचो चवथो नोवेनाचो दीस आनी ह्या नोवेनाच्या दिसाक विशय वेचून काडला तो बाग्योंत फ्रांसीस शावेराची देखीन सोमेस नवसोदनी हाडुया आनी जिवीत दिवया. बाग्योंत फ्रांसीस शावेराची देखीन नवसोदनी हाडुया आनी जिवीत दिवया. बाबा भयणानो, ह्या विशयाचो नीट उबो निरोप म्हणल्यार हो आमची नवसोदनी आनी ही नवसोदनी हाडूंक जिवीतभर आमचो प्रयत्न. नवसोदनी कसली? नवसोदनी आमच्या काळजा मनाची, जी आमच्या काळजा मनान पोरणे आसा तें नवें करूंक आनी आदलें आसा तें आतांचें करूंक. आमच्या काळजा मनान जायतें आदलें पोरणे आसा. व्हडलें आदलें पोरणे म्हणल्यार पातोक आनी आमच्यो खोडी. आमचे पातोक आनी आमच्यो खोडी पाळां मुळां सयत उमटून काडपाची गरज आनी ताचे सुवातेर नवें कितें वंपाची गरज. आनी हें नवें कितें काय? हें नवें नवी मोपणी म्हणजे देवाची कृपा आनी सुपुर्णाय. आमचे पातकां आनी खोडी भायर आमच्या काळजा मनांत आनिकूय जायतें कितें पोरणे आसा. देखीक आमच्यो संवयो, आमचें चिंतप, ही आमच्यो संवयो आनी आमची चिंतनां एका काळार उपकारतालीं. आतां ती फायद्याची न्हय. देखीक आदीं आमी फकत मीस आयकूंक येताल्यो,
फक्त आयताराचो कायदो पाळूंक आमी येताले जायते फावटी हो प्रश्न घालता केन्ना पर्यान मिसाक पावल्यार आमी कायदो पाळटा हो एक पोरनो माल मिसार आमी न्हयच फकत वाचपा आयकोता बगर आमी क्रिस्त बलिदानांत वांटो घेता बाबा भयणानो वाचपाक म्हत्व आसा आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी चोडोवंक देखून वाचपा जातोच मिसाक येवंक अर्थ ना आदी भावार्थ खोलावंक फकत इगोर्जेन आमी वेताले थंय याज्ञीक शिकोवन दितालो हे एक पोरणे नवें जावंक जाय तें म्हणल्यार हें फक्त न्हयच फकत इगोर्जेंत वचून याज्ञिकाची शिकोवणे उदेशी भावार्थ आमचो खोलावंक बगर आमी समुदायांनी आमीच एकठांय जावन भावार्थाची खोलाय आमी सोदूंक जाय आनी ही की नवसोरणी आमी म्हणजे कितें नवें आयच्या काळार जाय तें आमी करूंक फावो जीवभर प्रयत्न करूंक जाय नवसोरणी हाडूंक न्हयच आपल्याची पूण हेरांची कित्याक आमी क्रिस्ती भावार्थी आमकां न्हयच आमचेंच पडलोलें जाय पूण दुसऱ्यांचें पडोवंक वचूंक जाय पोरणे आसा तें आदलें आसा तें उमटून काडूंक एका दिसान वो 2 दिसान सोंपना जिवीत भरचो वावर हातूंत फ्रांसीस शावेर आमकां जोण एकल्याक देख दिता तो अस्तंती तावन उदेंतीक आयलो आनी वायटाचें पोरणे आसलें तें बऱ्याचें नवें करूंक म्हणजे देव कृपा दिवंक भावार्थ हाडूंक बऱ्यो संवयो विस्तारूंक हांगा थावन तोकोन आसतना तो वावुरलो जोर तर केरलाक श्रीलंकेंत मलेशियांत फिलिपिन्सांत जपानांत क्रिस्ती भावार्थ आसा कितलोय ल्हान तो जावं ताचें बी नवसोरणेचें बी बागेवन फ्रांसीस शावेरान वंपलें इतलो ताणें आपलो जीव खर्चलो की 50 वर्सां जावची आदीं तो ह्या संवसाराक अंतरलो आपल्या जिविताची देख आमकां सगल्यांक दवरून बाबा भयणानो आतां आयच्या दोनूय वाचपांचेर एक ल्हानशी ल्हान धांवती वर्णन करुया पयलें वाचप आमी आयकलां दानियल प्रवाद्याचें जंयसर बाबिलोनाचो पातशाय आपूण व्हडलो म्हूण समजता आपणा वयर आनीक कोण व्हडलो ना आनी आपूण थारायता तें जालें असो तो समजता देवाक भेटयलोले कालशी जंय देवाक भेट करताले म्हणटोच हे कालशी पवित्र आसलेल्यो त्यो देव मंदिरांतल्यो चोरून व्हरतात आनी एका आपल्या सुवाळ्यांत त्यो वापरता आपूण तातूंत सोरोप येता आनी बरोचभर आपल्यो पोतिनी आनी कुंवर आसलेल्यो तांकांय ह्या कालसीनी सोरोप येवंक दितात सगलीं सोरोप येतात पवित्र वस्तू ज्यो तांणी वापरूंक फावो नासल्यो त्यो त्यो वापरतात आनी अशें पवित्र वस्तू बसता येतात आनी हें पळोवन देवाचो राग शिजता आनी तेच राती देव तांचेर मरण धाडटा आनी ताची राजवटकी सोंपता आनी ताच्यो पोतिनी आनी कुंवर उबोत पडटात ही देवाची नीत देवाची आड कितेंय करूंक जायना आपशींच नीत येता बाबा भयणानो दुसरें वाचप लुकान बरयलें शुभ वर्तमान जेजू आपल्या शिसांक सांगता म्हज्या नांवा पासत कितेंय करूंक सोसूंक तुमी तयार रावात बागेवन फ्रांसीस शावेर लोकांक पिळटाले तांकां शीट कायता देवाक तुमी तिडाय नाकात तुमचेर आपुणूच नीत येतली बागेवन फ्रांसीस शावेर जेजूचो शीस ताचें नांव परगटूंक कितेंय करूंक तो तयार आसलो कितलें म्हूण ताणें करूंक नाकाय एक पावट जेजूचो मोग आपल्या काळजांत ताणें अणभवलो तोच मोग दुसऱ्यांक दिल्या बगर ताका थार जावंक ना ह्या ताच्या खतखत्याची एक पूण कीट आमच्या काळजा मनांत आमच्या जिवितांत ती पेटो म्हूण भाग्यवंता कडेन ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना मागुया आमेन
सगळीं उबी रावया. नवसोरणी आमच्या जिवितांत आडटली जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. हे वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान आनी गोवलेक मुण्यारपणान जेजूचो मोग चाकूंक नवसरलोल्या जिविताची देख आनी गोवाय आपल्या पोरजेक जावन देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी दिसपट्टी देवाचे उतर वाचूंक तयारी करून कुमसार जावंक ओत्मीक मार्गदर्शन घेवंक आनी ह्या वरवीं नवसरलोल्या जिविताची फळां अदीक करून बोगसणें घेतली आनी दितली जेजूची पाटलावदारां जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या गोरेब्यांनी मागण्यांक स्वाद दिवंक दर दिसा एक तरी सांगाती जेवण जेवंक एकामेकाक वेळ दिवंक आनी समजीकायेन एकामेकाचें आयकूंक आनी ह्या वरवीं गोराब्यान आमी भाग्यवंतपणाची पावलां मारूंक देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे कुडीक भलायकी ना, मनाक शांती ना, भावणां गायाल जाल्यात, सोयरी गोती दुखवल्यात, ओत्मीक जिवितान कुरपा ना आनी समाजान एकामेकाचेर विस्वास तुटला. असल्या पिडेंतली आमकां इलाज दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. बोसर्गींचे बापा, सगळे खालतीकायेन केल्ली आमची मागणी दयाळपणी तूं आयकून घे आनी जें कितें आमच्या मनान काळजान आसा आमी पुर्ती जाल्यार तेंवूय तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या बाबा भणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पुरविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आमचे बलिदान आपल्या मनांत नेहमी आमच्या आनी आगे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटूंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं.
आमची काहळ जाऊ बहारूया सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडोत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचियारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotoja Sombia Gesù amiro unogata Anie gazit lepieta Ite baudit tu voi gova Gesù Ami tu se moron porgotau बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्नेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागिवोन सुजे बागिवोन धर्मदुता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच Jesu वरवीं, त्याच Jesu सांगाता, त्याच Jesu ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणीनो, नवसरलेली मनशां आमी जावंक तेच बरोबर दरेकल्या आमच्या गोराब्यां पासत मागून उदी करून पिडेंत आसलेल्या बाबा भयणां पासत मागून जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान तांकां मोजत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आनी आमचे चुकलेल्यांक क्षमा तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तावळींत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणें बातिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बातिस्मा संस्कार घेतला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बातिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesu
आमचे दोळे दाबुया आनी ओकेपण सांबाळुया. काळजान शेवलोल्या जेजूची आसणी अणभवुया आनी ताका दिनवासूया. उभी राहूया. प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्लें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. बसूया. आयची मिसाची भेट सुमरोवलेल्या फादर ओलाव आनी देवाच्या उतराची मोंडी केल्ल्या फादर मिलाग्रीस आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतले भाव जेम्स आनी ताच्या जोम्याक आमी दिनवासता. आयज भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचो नोवेनाचो 5वो दीस दिसपोट्या मिसाचो वेळ सकाळची 6 वाजता 7:15 8:30 9:45 आनी 11 उपरांत सांजेर 3:30 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15 जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्ती सकाळचे 5:30 ते 11 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूंक येता. फुलां भेटूंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वा कंट्रोल रुमांत वचून दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचें. तुमी भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची रॅलिकेचो उमो घेवंक भायर सरता थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणी करूंक जाता. आयज पिडीवंतांचो दीस तर आयज दिसभर पिडीवंतांचेर मागणी आसतली. दर सकाळचे 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेचे इगोर्जींत पयस संस्काराची बुजवण आसतली. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. सगळीं बरोबर नोवेनाचे मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें.
देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून बसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जेवण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाचें गायन गावया.